देशातल्या 106 न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण करपाचो मोदी सरकाराचो प्लान चल्ला। तातूंत गोंयच्यो 6 न्हंयो गोंयच्यो न्हंयो काडून केंद्राच्या हातांत दिवन गोंयकारांची नुस्तेमारी आनी गोंयची वळख काबार करची न्ही म्हूण गोवा फॉरवर्डान इश्यू केला। शिवोले गोवा फॉरवर्डाच्या ऑफिसाच्या उक्तावणाक कार्यकर्त्यांनी न्हंयांच्या राष्ट्रीयकरणाक खर विरोध केला। गोंयच्यो 5 न्हंयो इंटरस्टेट न्हंयो न्ही, शापोरा, साळ हे न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण करून कितें करपाक सोदता काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो सरकाराक प्रस्न। बाकीची स्टेट्योय ओपोज करपाक लागल्यात, कित्याक हो इश्यू हांवें सांगले ते प्रमाणे 106 न्हंयचो आनी तातूंत गोंयची 6 आनी गोंयची 6 न्हंयो पळय आसात तातूंत भितर तुमी पळयात की 5 न्हंयो आर नॉट इंटरस्टेट रिवर्स, सो त्यो राष्ट्रीयकरण करपाक गरज ना। आनी तातूंत भितर रिवर साल पळय आसा थंय आनी शिपिंग कितें करतले आनी रिवर शापोरा आनी थंय आनी शिपिंग कितें करतले। म्हादयचेर पयलींच कर्नाटका कडेन वाद चल्ला, केस चल्ल्या, तातूंत आनी राष्ट्रीयकरणाचे कुफुसांव नाका म्हूण टिमलो उलयलो। दुसरें तातूंत भितर एक न्हंय पळय आसा आमची म्हादय ती ऑलरेडी इन द डिस्प्यूट, सो थंय आनी एक नवी प्रॉब्लेम आमकां फेस करची पडटा। गोंय सरकार आनी केंद्र सरकारा मदीं कितें चर्चा जाल्या तें गोंयकारांक कळपाक जाय म्हूण गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी उलयले। पूण नदी आनी नॅव्हिगेशन आनी शिपिंग म्हणटा ते दोन्ही कक्ष घेता केंद्र सरकार आनी राज्य सरकाराच्या, आनी त्या खातीर राज्य सरकाराचे कन्सेंट केंद्र सरकारान घेवची पडटा। सो आमचे राज्य सरकाराचे आनी केंद्र सरकाराचे जे कॉरस्पॉन्डन्स पळय जाला ते सरकारान लोकां मुखार मांडचे। आमकां आरटीआय फायल कर म्हणची न्ही, तुम्ही एक डिसिजन घेतले की एक नवी पार्टी जाचो फकत मोटो हा गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपण हे घेवन आमी फुडें वतले, हो नाल्ल घेवन आमी फुडें वतले। हे डिसिजन तुम्ही घेतले, तुम्ही नॅशनलायझेशनाचेर आज एक विरुद्ध चळवळ सुरवात केल्या हांगाच्यान आनी ऑफिस स्टार्ट केला म्हूण हांव तुमकां परबी दिता। गोवा फॉरवर्डाच्या शिवोलेच्या कचेरेच्या उक्तावणाक कार्यकर्त्यांनी कागदाची व्हडी करून रिव्हर नॅशनलायझेशनाचेर सरकाराचो निशेध केलो। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते।